कोणाको बरो कोण गेलेला कित्या काल मार्केटान गेल्ली न्हू काल मार्केटान गेल्ली सो म्हाका वयर म्हणपा लागलो थोडीशी पान घे म्हूण पातोड्यो आनी कोर म्हूण म्हणल्यार म्हाका टायम ना खरो म्हणल्यार आनी खरें म्हाका टायम ना कित्याक बेज म्हगे शिंवपाचें काम जायना घरा पळयन म्हाका बरो दिसना हांवें चिंतिल्लें आयज हांव कोत्तो म्हूण इल्लेशें आनी मुगे कोण कस्टमराक हांव बरो करून गेलेला थोडीशी पानां कित्याक हांवें थिंग भाजीवाल्याको गेलो न्हू तेको पान आसो नाय आनी तांदूळ बीन फकण फुगयलें हांवें तेको न्हू हालीं म्हाका पान दी म्हणली थोडीशी तेणें म्हाका तांदूळ बी धाडले गोंयचे हाव स्वीट ऑफ थँक्यू ट्रिसा आमगे हिंगाचे ते आंबोलीचे नेबरू ते आमगेले तेणें पाडेन म्हाका तांदूळ बीन धाडले ट्रिसा थँक्यू वन्स अगेन इफ यू आर वॉचिंग दीस आनी आतां न्हू मुगे एकदम सगळें मॅस दिसती पोट आसलें हांवें अजून साफ केलें ना कांय सो आतां हांवें तें फिलींग कोन्न दवरलां आनी आय गिव यू माय सरप्रायज इन द इवनिंग टुडे एलकेन आयस्कला गेलें म्हणटी न्हू मागीर हांव तें मातशें कोन्न काडटलें बेगीन आनी म्हाका मनीश नगरान वचपा आहा आनी आयज फर्स्ट नविना सो वी हॅव टू गो फॉर द नविना ऑल्सो टुडे सो इन बिटवीन दॅट टायम आय मॅनेज टू डू द पातोल्योज थोड्योश्यो कोत्तलें कित्याक हांवें म्हाका स्वता एक मापेश फुगयला तांदूळ आनी लेट्स सी कित्याक ताका कितू लायक ते कितू खबर ना ताका हांव कोत म्हणून सो ह्या लायक जाता जाल्यार सरप्रायज आय सी ऑल इन सम टायम हॅलो एवरीवन कशी आहाय सगळीं बरी आहाय न्हू सगळीं वी ऑल आर गुड वया आयज हांवें 10 दिसान कॅमेरा घेयला हाती म्हणजे फोन हांव मुगे फोनाचेर रिकॉर्ड करता एक्चुली मुगे मातशें मूड ऑफ आसलेलो थोडे दिसां ताका लागून म्हाका कितें करपा दिसना आसलेलें शूट बट देन अगेन आय सेड इट्स ओके इट्स फायन एंड यू हॅव टू डू वॉट यू लायक टू डू मुगे मातशें मूड ऑफ आसलेलें हेका लागून regarding my last video what I put some of my family members didn't like it पूण म्हाका दिसता हांवें रॉंग कांय म्हणलो ना म्हूण एंड देन people who are close to me they made me realize that I didn't say anything wrong मागीर हांवें म्हणलें इट्स ओके एंड म्हाका हांव सदां न्हू मुगे कितें वॉट एवर कम्स खाली वीडियो लागून हांव उलयना बट वॉट एवर कम्स इन माय फ्रॉम माय हार्ट आय स्पीक आउट आनी इफ नॉट ऑन द कॅमेरान जाल्यार पासून न्हू एश देखून हांव स्टँड घेवपाचें वॉट एवर इट इज कित्याक हांव तशें करूनय हांव चोयन ओगे अशें रावपा बीन न्हू मनीस अशें करून ताका लागून बट दॅट्स ओके मागीर म्हाका रियलायज जालें की आय शूड डू वॉट आय लायक टू डू आनी म्हाका आतां करूंक बरो जाता आय लायक टू डू विडियोज आनी म्हाका आतां संवय जाल्या आनी हांव आतां यूज टू जालां कॅमेराक आनी म्हाका बरो जाता सो आतां हेल्पेना पावयला आयज मातशें काडूंक हा म्हाका स्वता पावस पडटो एस म्हूण हितू दीस सारको आसो ना सो आयज मातशें पडटलो आनी आतां न्हू मुगे अर्जंटली म्हाका मातशें लायनींग हाडपा आहा पूण हांव आयज मनीश नगरां वचना हांव आयज स्टेशना कडेन सावन हाडटा कित्याक हितू टायमूय ना फटाफट हांव वयता आनी आयज रांदपा बीन नाका आसलो दीस डायरेक्टली म्हाका सदां हांव
आतां आमी दोगूय जाणां आहाय सो आमी कितें आहाय तें हातोली आनी इवनींग हांव कोत्तोलें मागीर भाजी. एत्सा मातशें दीस बेगीन काबार जाताय बिजी उरताय कित्याक आमगे सायन्सा एस क्लासान येयली म्हणटरी मागीर च्या बीन पिली मागीर रेडी जाली आनी मागीर आमी मिसा वयताय. मिसासान येता म्हणल्यार म्हाका स्वता 8:15 बीन जाताय आमकां मागीर रोखडें जेवपाचें आनी टायम एसो करून वयता. सो हांव तुमकां मेळटा मातशें वक्तान आनी यू ऑल हॅव अ नायस डे. सी ऑल इन सम टायम. वयता घरा आतां केन्ना फायट चिंता केन्ना हांव म्हणटाय न्हू आमकां लेट जाता आनी तेन्ना न्हू सगळें एक्स्ट्रा काम करता. आतां हांव येयलो खाली मार्केटान म्हणजे शॉर्टकट टायम सेव जावपा जाय म्हूण थिंगसान लायनीन घेवन वयता म्हणून एकूय दोनीचे बरें एकूय शॉप घेवन एकूय शॉप ओपन ना दोनी शॉपाक घेवन थिंगसान चलोन आतां मार्केटासान अंधेरी स्टेशनाक म्हाका येवपाकूय पडलें. हें न्हू म्हाका जायत फावट जाता केन्ना म्हाका कितें फारी आसता आनी म्हाका कितें टायम सेव करपा येयलो तेन्ना म्हणजे काम सगळें डबल जाताय. बट इट्स ओके. आतां एक पूण स्टेशनाक ती बेगीन ओपन करताय 9:30 10 o'clock म्हणल्यार ओपन जाताय तेंगेली आनी आज जालें म्हगेलें थिंगसान चलोन येता म्हणल्यार नागजालें कित्याक सामकें आतां हिंगा पावसाचोय घालूय आहा आनी सारकी गरमी आहा. तशें हांव येयलें चलोन येयलें. आयज ह्या दिसान मातशें एक्स्ट्रा एक्सरसायज जाली चलपाची. म्हाका सगळीं काम जालां म्हणजे भाशेन मेळ्ळें म्हाका लायनीन बी मेळ्ळें पूण हांवें चिंतलोलें आतां तसो म्हणजे थोडेंशें काम करियर कंप्लीट जाता काय म्हूण आतां हे टायमा मदें बिफोर 11:30 आतां जालें ऑलरेडी 11 o'clock जाली. आतां कितें ना पूण आतां रिक्षा मेळ्ळें म्हाका वयता घरा लायता मातशें वखदान भाजी. हिंगा न्हू हांवें भाजी करपा सुरण घेयला आनी तें उदकां फुगोवन दवरलां मातशें नाजाल्यार तें सुबेज काड पडटा. ग्रीन पीस ड्रमस्टीक इल्लोसो कॉलीफ्लावर आनी म्हाका थोडीशीं 4-5 भिकणां आलू ती मातशें हांवें धाडयलें आनी कॅरेट घेयला हितून आनी 3 केळीं घेयलें कच्च्या केळीं. तुमकां जाय ते भशेन तुमच्यान यूज करपा जाता हितून एक्चुली जायते भशेन यूज कोत्ताय वेजिटेबल्स आनी न्हू केळीं बीन मातशें उदकांत कातून उदकांत घालून दवरूंक पडटाय ना ती रोखडीं काडी पडटाय म्हूण. सो हांवें हे सगळीं वेजिटेबल्स एक बराबर कुकरान घायला आनी हाली ओन्ली 1 विसल मातशें हाडा हांवें ती वेजिटेबल्स न्हू पोंदा घायलें आनी तेजे वयल्यान मागीर दुसरीं घायलें सॉफ्ट मातशें जाताय ती बेगीन जाताय ती कित्याक ड्रमस्टिक्स बीन रोखडीं सॉफ्ट जाताय आनी ते मोडटाय ताका लागून. आनी इल्लेशें उदक घायलां आनी इल्लेशें मीठ घायलां आनी ओन्ली 1 विसल कोरून रोखडें प्रेशर तेच काडूंक पडटलो. हिंगा हांवें दुसरे सायडीन न्हू मातशें थोडे रोस्ट करपा मसाले घायलाय धनिया जिरें इल्लीशी लसूण कढीपत्ता लागतसो सिनेमन स्टीक आनी पेपर. सो ते मातशें रोस्ट जावपा जाय आनी तेजो बरो वास येता रोस्ट जाता न्हू आनी 2 मिरसांग घायलाय. तुमकां तीख कितकोन जाय ते भशेन तुमच्यान मिरसांग एड करपा जाता ह्यो म्हगेल्यो दोनूय घायलाय कित्याक आमगे सुबेज तीख हायनाय आनी ह्यो कश्मिरी चिलीज हांवें 2 एड केल्याय त्यो आनी न्हू तो हितून जाय जाल्यार तुमच्यान जिंजर एड करपा जाता पूण तो जिंजरा हितू टेस्ट बरो लागना म्हाका ताका लागून. आनी एक हांवें पियाव कातून घेयला आनी इल्लीशी कढीपत्ता मागीर फोण्णां घालपा. सो बरोसो रोस्ट जालो न्ही मागीर तेजो एक बरो पेस्ट हाडून घेवपा जाय. आनी आसतना हांवें तितून इल्लोसो हल्दी पावडर लायक 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर एड केला आनी इल्लेशें उदक घालून हांडपाचें. हांवें न्हू मस्टर्ड ऑयल यूज केला आमगे घरान सुबेज मस्टर्ड ऑयल हाताय चडशें ताका लागून आनी इल्लेशें मस्टर्ड हांवें तितून गरम जालें म्हणटरी एड केलाय. ते एड कोन्न जालें म्हणटरी तितून कढीपत्ता आनी पियाव बरो भाजून घेवपा जायो मातशें आनी तें जालें म्हणटरी तितून मागीर मसाला एड करपाचो. मसाला एक 2-3 मिनटां मातशें भाजपा जायो तितून आनी मागीर तेजे उपरांत सगळे वेजिटेबल आमी बॉयल केलो आहा न्हू ते तितून एड करपाचें आनी कन्सिस्टन्सी तितून न्हू हांवें कोकोनट मिल्क एड केला. मोकोडे
एक्चुअली घरान हाडलोलें कोकोनट मिल्क रेडीमेड हाडलोलें बॉक्स तें हांवें यूज केलां. नाजाल्यार तुमच्यान कोकोनट ज्यूस काडून घालपा जाता. हें हांवें हाफ एज घायलां हितून आनी उदक मागीर तुमकां जाय ते भाशेन तुमच्यान कन्सिस्टन्सी तितून मिक्स करपा जाता. आनी मागीर तुमी टेस्ट करून चोवपाचें मीठ तुमकां तितून आनी घालपा जाय जाल्यार, कित्याक हांवें वेजिटेबल हांव ऑलरेडी घायलोलें आनी मागीर म्हाका मातशें व्हडणी लागोलें, ताका लागून हांवें मागीर तितून आनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट हांवें मीठ घायलां आनी रेडी आहा आतां खावपाक. आज जाली मुगेली भाजी रेडी. तितून एक्चुली नाल्ला ज्युसा पाटी नाल्लूय घालपा जाता, नाल्ल घालूय करपा जाता बेश्टो. पूण आयज हांवें मातशें डिफरंट ट्राय केलां, कित्याक न्हू हे सगळे वेजिटेबल्स चडशें खायनाय. एसो म्हाका तुडास येता एक कितें तरी म्हणटाय खतखतें काय कितें तरी म्हणटाय ताका. म्हाका आसा आहा आमगे डॅडीगे पेंटर आहले न्हू ते जायते, ते तेंगे गणपती टायमार न्हू आमकां एक दिलीप भाऊ आहलोलो, एक गजानन भाऊ आहलोलो आनी इटोबा भाऊ तेगे बायल बीन आमकां धाडटाली आमगे थिंगाची. ते खतखत म्हणटाय नुस्त्याका, तेसो जायते वेजिटेबल्स घालून कोत्ताय ते. पूण मुगे सेम आसपा ना, मातशें डिफरंट आहा रेसिपी. म्हाका तशें करून करूं जावपा ना केन्नाय. पूण ही सगळी वेजिटेबल्स ती घालून कोत्ताय, जायते वेजिटेबल्स. म्हाका स्वता पणसूय घालता जाल्यार म्हाका तुडास ना, कित्याक हांवें खायला जायत वर्स जालें तें. आनी ती न्हू एवरी गणपती टायमार काय दिवाली टायमार आमकां धाडटाली जेवण सगळें. म्हाका अजून उदास आहा. आनी तितून आमकां तें डिफरंट दिसतालें मातशें, कित्याक तें रेसिपी म्हाका दिसना आमकां करपा जातलें म्हूण ती कोत्ताय ते भाशेन. सो म्हाका उडास येयलो, हांव बाजारान गेलो तेतून पयर आनी हांवें बेश्टी ती घेयली कच्चा बनाना. हांवें तरी थोड्योश्यो वेजिटेबल्स घालून केले मिक्स, पूण ती जायते डिफरंट कोत्ताय. आनी हांवें बेश्टी आयज ट्राय करुया म्हणल्यार मातशें चेंज जावपा. ह्यो भाजी आमी खायना एक्चुली, कच्चा केला बीन आमगे कोण नाय सगळेच, हांव हाडना सगळेच. पूण ते दिसा मातशें हांवें म्हणलें चल हाडया, ट्राय करुया मातशें डिफरंट करपा. आनी आयज मातशें रोस घालून केल्या मसालो घालून. सो आतां जालें मुगेलें. आतां आनी मुगे कामूय कंप्लीट जावपा येता. एक ड्रेस जालो रेडी, आतां सकाळीं लायनींग घेवन येयलो तेंय बीन. आनी आय एम हॅपी. मुगे टार्गेट मातशें वयता म्हूण एज आय थॉट. टार्गेट कंप्लीट जाता मुगेलें. आनी आतां वयतलें मातशें करून बाबा हाडपा. आतां ही रेसिपी शेअर केली न्हू, ती तुमच्यान ट्राय करपा जाता. केन्ना ट्राय करून चोयाय तुमी. बरें तुमी कोत्ताय आसतलें हे भाशेन, तुमी चोयाय. आनी एंड लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल सरिना डिकोना व्लॉग्स गोवन इन मुंबई. आनी गॉड ब्लेस एवरी वन एंड हॅव अ नायस डे एवरी वन. बाय बाय.